दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भार दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथ श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु गुरु महाराज गोकर्ण मठाधीश के श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की गुरु महाराज गोचरु जल्लो शिलान रे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरु जल्लो शिलान रे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवचाक यतिवर्यांक सेवे घेवचाक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಒಡೇರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೆಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ आणि श्री शारदा पूजा समिती हांगेल तर्फेन ह्या वर्षात 45व्या वर्षाचे शारदा महोत्सव समारंभाचे सभा कार्यक्रम प्रारंभ जातस सकळा तर्फेन स्वागत करताची स्वामीजी लागे अनुमती घेतसची कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक तशीची वेदिकेरी शारदा पूजा समिती हाजे गौरवाध्यक्ष श्री बी सुब्राय एम पै हांगेले सुपुत्र श्री बी मंजुनाथ पै तशीची गौरव कार्यदर्शी श्रीयुत गणेश कामत संचालक श्रीयुत मुकुंद शणै सदस्य श्री गणपती हेगडे आणि श्री नरसिंह पै हांनी वेदिकेरी आसीन जेवका म्हणून हांव निमून घेतस कार्यक्रमाचे प्रारंभेरी दीप प्रज्वालन कार्यक्रम चलासून दिवका म्हणून हांव विनंती करतस सत्य चित्र श्रावस्तमः देवे देवे
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुंदेंदु तुषारहार धवळा या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदंड मंडितकला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री शारदा पूजा समिती कारकळ हांगेले 45ನೇ वर्षाचे शारदा पूजा समारंभाचे गुरुवंदना कार्यक्रम तशी तथा सभा कार्यक्रमांत आम्ही आसाची. प्रथमतः हे वर्षाचे शारदा पूजा समारंभाचे विशेष म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोत आसले म्हणकेची श्री श्री स्वामीजी हांगेल उपस्थितीरी चलता आसा. प्रथम दिवसांनी 18 तारीखेक हांगा येयले तेन्ना तांणी सांगले 220 वर्ष दाखोवन मठाक आनी कारकळाक अविनाभाव संबंध आस म्हूण सांगिल्लें उत्तर आमगेल्या मनांत आसा. संतोशा विशय तशींची तांणी हे संदर्भार हांगा उपस्थित आसचें आमगेल्या सगळ्यां आमी सौभाग्य म्हूण लेखता आसा. सगळ्यां तर्फेन हांव तांकां विशेष जावन हृत्पूर्वक जावन वंदन स्वागत करता आसा. तशींच वेदिकेरी शारदा पूजा समिती आनी जैन गेम्स क्लब हाजे गौरव अध्यक्ष गौरव कार्यदर्शी संचालक वर्य तशी सदस्यगण वेदिकेर आसाची तांकांय हांव सगळ्यां तर्फेन हे संदर्भारी विशेष जावन स्वागत करता. आनी सकल आशिल्ले सक्कड भक्त महाजनांक हे संस्थेचे शारदा पूजा समितीचे सक्कड सदस्यांक विशेष जावन हांगा चेडूवय स्पर्धा विजेता आयल्यांची तांकां गांवतल्या पुराय जनांक हांव स्वागत करताची अनेक पंता स्वागत करतास. आता 45ನೇ वर्षाचे समारंभाचे 45 तांगेले पादपूजे करचे सलू जावन 45 पोळेरांत फलकाणिके समर्पण करका म्हूण हांव शारदा पूजा समितीचे सदस्या लागीं विनंती करतास. प्रथमतः वेदघोष जाता तदनंतर फलकाणिके समर्पण करका म्हूण हांव विनंती करतास. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಾಚೆ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಯುಕ್ತ 45 ಹರಿವಾಣಂತೂ ಪೊಳೆರಂತೂ ಫಲಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣ करताची आता पादपूजा प्रारंभ जाता.
व्रतलेखयज्ञं गौराख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम्। ಜೈ ಹಿಂದ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ అని ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಹಜ್ಜೆ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಮುಕುಂದ್ ಶೆಣೈ हान्यत प्रास्ताविक भाषण करता म्हणून हांव विनंती करतस. गोकर्ण मठाधीश हांगेले चरणारविंदाक पांय पडटची हें एक प्रस्ताविक भाशण करूंक हांव इच्छिता. सुमार 45 ವರ್ಷ मागशी गेल्यारी तें सकळी 16, 17, 18 सकट चेडूं आमी तेन्ना कोड्यालांतू कोणको वेजिटेबल मेटोडोर गाडी तांतू कोणके ड्रायव्हर येता आमकां सगळें बोर कोड्याला व्हरून सोडटा. मागीर शाळा पळय जायना पळय तें राब्याची वापस बोर नाणंग कारकळा सोडता आशिल्ली. तशें लेक आमी 3-4 वर्स वचून आमकां बेजार आयलो आनी वच्चाक रात्री सकयल वचका वापस येवका हेर स्कुला वचका एटेंडन्स शॉर्टेज 9 मार्क्स सवता जाय सगळे आत्ता म्हण न्ही
चारी पेट्टाय मारता आशिल्ली मास्टर. तसोच एक परिस्थिती रे कारकळान तो एक शारदा पूज जावका खंयची म्हणे उत्सव करता म्हणून आमगेल्यान तो एक द्वंद आशिल्ले. गणेशोत्सव की शारदा पुजा म्हणून. गणेशोत्सव कारकळा सादारण गणपती हांगा सगळे आमगे समाज बांधवाक घर कडेन दवरतात. तशें जावन आमकां स्वयंसेवकां वट्ट करूंक कशें जावचें पडटा. हें शारदा पूज म्हळ्यार कोर सुलभ आनी दसरा रजेर येता तेन्ना आमकां स्वयंसेवक मेळटाची म्हळ्यार एक देव दवरून आमी 1979 ही शारदा पुजा स्टार्ट केली. हक्क बॅकग्रावंड कसो म्हळ्यार 1975 तो सगळे चेडवान मेळून आमी एक जैन गेम्स क्लब म्हणून स्टार्ट केलो. ते जैन गेम्स क्लब 1975 स्टार्ट केलेले. सगळे मेंबर्स वट्ट करून आमी ते जैन गेम्स क्लब मुखांतर समाज सेवा करता आशिल्ली. कोणी वाडलिके सांगल्यार थंय वचून वाडलिके वाहन सुदारसून दिवचे. तशीच कोणी तेन्ना वाडलीक मुंजी म्हळ्यार जैनाचे सांगले पळय तांणी सुदारसून दिताची म्हण आमकां 50 की 100 रुपया दिता आशिल्ली. तेची आमकां व्हड विशय. तांतू आमी रॅकेट बॅट बॉडमिंटन क्रिकेट बॅट हें सगळें घेवन चंदायर सुकार खेळ नाशिल्ली. 1975 हाजी उमेदी सकलांगडी पुजा आमगेले हांगा 3 नमुने पूज जाता. मंजेश्वर देवान आईल खातीर त्या वडगासा खातीर केळगिना पेटे मेलिना पेटे ಮತ್ತು हें हांगेले बटाल चेडवान पुजा म्हण. बटाल चेडवान पूज आनी वैल पेंटे जाले भारी चंदा येतात आशिल्ले. 5-6 प्रसाद पानां कसो कडेन आमी मात्र लाई खावन बसका आशिल्ले. आमगेले पुजेक केळगिना पेटे लाई मात्र. तेन्ना आमकां एक दिसलें हें सकरंगडी पुजे लाई मात्र कसो आमी वांटूच्यान आमी हें करता म्हणून आमी एक नमुने तीर्मान घेवन आमी सकलांगडी पुजा फुडें ताका कट्टिंगेरा नायकात न्ही आतां जागेलो नातू दीपक नायक सांगा म्हळ्यार 3 तरेमार आमी पळयत आसले शारदा पुजा. ताका अन्नाले वचून निमताना काडल्या लुताक तूं कोण रे म्हळें म्हाका. कृष्णार्पण को तूं कोण म्हाका आन्सर ना कसो म्हण म्हाका विशय कसो म्हण गोतना. म्हाका गोत तशी लाई मात्र वांटी पंचगडाय वांटका पानाक करका म्हणलेले काय आश असो. नायक मामान सवले पेटयलो अपास आयलो. नेक्स्ट डे गेलो न्ही नायक माम तुमी कृष्णार्पण करचे आमी खाली प्रसाद मात्र करचे ताची निवेद कोण आमी जायना वांटिताची. तशें सांगता तुमकां एक 2-3 दिसान सांगता म्हण. 2-3 दिसान सांगले जायत रे तुमी करायचे कृष्णार्पण आमगेले प्रसाद तुमगेलो म्हण. आमकां तेंची गोश्ट आमकां कृष्णार्पणा विशीं आमकांय गोतना. तशी सकलांगडी पुजा प्रभात क्लॉथ शॉप तागेलो आन आशिल्लो सदान कामत म्हणून ताणें सोसायटीन सक्कर मस्त स्कॅर्च्युटी ताणें वचून सक्कर हांव घेवन दितले म्हणून 2 गुणी म्हापशी बागला दाखोवन लोट करून हाजेर रिक्षार घालून पेटयले. आमी दूद सगळे व्हांवन सदान कामत दिता हो म्हापशी बागला दाखोवन कसो आमकां लोड करता म्हणून म्हाका घालोवचें. कित्याक म्हळ्यार ताणें रेशना सक्कर काण आमकां दिलेली तें आमकां गोतना. न्हू सदान मामा निमगेले कसो अशी म्हूण तूं आतां न्हू व्हरून पानां कर मागीर सकयल पळोवना म्हणून जायत राबा म्हणून सगळें पानां करून कोण त्या दिवस मस्त जाण आमगेले हितैशी फ्रेंड सगळे सेसून 18-20 नमुने आमी दिले. अवनास पॅर चिक्कू हें सगळें मेळ्ळें मुठबिऱ्याचो सोन्स फार्म आसा थंय वचून सगळें घेवन अशी की सगळें वांटून त्या दीस भारी गर्द पंचगडांनी आमी पान्नार वांटयली. तो उडगास म्हाका न्ही तशीच त्या एक संघटना मुखार सून शारदा पूज करूंक एक आमकां उत्तेजन मेळ्ळें. शारदा पूज केली. शारदा पूज करता म्हण जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ अडचण येयले.
पेंटांचो म्हाका सवच्या चोर केलो 3 शारदा पुजा आपल्या हांगा आनी तुका कसो शारदा पूज जाता म्हूण एक आड्या राममूर्ती म्हणून आर एस त्याचो एक कृष्ण पुराणीक आशिल्लो एक कृष्णगड्यार आशिल्ली 3 शारदा पुजे कारकाळा राबला तुका कोपास कसो ही शारदा पूज करची एकल्यान पिशे मारले म्हाका जाल्यार आमकां शारदा पूज चड विंगड कार्यक्रम पब्लीक कार्यक्रम करूं का विंगड कार्यक्रम ना आमी सगळ्यांक सगळे मेंबर्स आनी मिळय शारदा पूज करचे विशय ना बाय करया आमी कसो जाता म्हूण जायत म्हणून केलें करतना आमकां जाग ना हांगा खंय करचें म्हूण आमकां कांय करना देवस्थान राजांगण आसा थंय आमी शारदे दवरया म्हूण थंय ताजे पयस फूट आमी देवी शर्मा म्हूण एक व्हडलो ज्योतीश आशिल्लो तो भुवनेश्वर स्कूल हायस्कुलान तो संस्कृत आनी हिंदी शिकयताचे ताण आसचे पडबिद्रीन तागेले वचचे खंय खंय जाग आसा म्हूण पळोवचे तेन्ना म्हगेलो आप्त मित्र सत्यनारायण शेणे म्हूण हांगाचे पळो हांव आनी ताणें बसार वचचे अशें हांवें क्लास बंक करचे थंय वचचे ताणें गोल घालचो हो प्लेस समना म्हूण मागीर 2-3 प्लेस सांगले मागीर आमी कल्याण मंडपाक करताची हांगा राजांगणांत म्हणटाना ना हांगा शारद आसा म्हूण शारद आसा म्हणटाना आमकां खंय शारद आसा म्हूण आमकां कांय करना आमी शारद ना म्हूण देवीश्वर मास्टराक सांगलें ना थंय शारद आसा वचून पळोवन या म्हूण आमकां हेची कामां आतां श्रीनिवास कल्याण मंडप आसा ते फुडें उश्टी पानांनी घालता अशी ती त्या जाग पळयलो गोल घालून हांव तोय जायना आनी एक हांगा हनुमान देवस्थान म्हापशी जायना अशें राजांगण जायना 4 प्लेस पळयल्यार खंयचीय जाग मातसो वपतना मागीर खडेर एक फाटी लास्ट आनी पळय आनी हें भायर कशें जातलें गुल्ल घालून पळयल्यार म्हणून सांगून देवीशार मारय आनी कांय करूं जायना ह्या फाटी आमकां जाग दाखोवपाक चिंतूं कित्याक आमी तितले प्रिपेर जावन शारदा पूज करता म्हूण गुल्ल घालो घालतना मनान तुमी एक जाग लेख्याची म्हणून जाग लेख हनुमान देवस्थाना म्हापशी करता म्हूण आमी मना लेखले मास्टराक सांगनी गुल्ल घालो हो जाग स्वल्प जायत म्हूण दिसतले जायत म्हूण दिसले जाल्यार आनी थंय करचें आमी म्हूण अपास्ताक कसो न्हय म्हूण राब तितून सुरबेर दिना तो म्हण कोण म्हूण आमगेलें आमकां मागीर हनुमान देवस्थान आमकां जशी म्हाका गो तो दिना म्हूण मुगेल माताड तशी न्हय भितर बशिल्लो एकलो आसा ताका कसन दिता तूं म्हूण ताका कसन दिता म्हणून शर्माश्टांनी मिळेल कसन जाय के म्हूण कसंय नाका चेडो आनी ही शारदा पुजा चलोसून मुखारसून गेल्यार शारदा पूज जाल्ले जाल्यार नेक्स्ट डे ताका एक फुलां पूज दिवचें जाता म्हूण आमकां इतलो शारदा पूज केल्यार एक फुलां पूज दिवचें कसो आसा म्हणून फुलां पुजे एक हें केलें तुमच्यान को जाता म्हूण जाल्यार शारदा पूज जायना पडले थंय एक फुलां पूज बांदका फुलां पूज कृष्णार्पण करता आनी मुखारसून वचका हांचो कश्ट यासना म्हूण जायतो म्हूण एका वर्स थंय केलें एका वर्स करतना तो सांगू आशिल्लो जागो आमकां एक व्हड पेंडॉल घालून करता म्हूण आशिल्लो अपास देवी शर्मा 2 वर्स गेलीं जी तो जाग ಸ್ವಲ್ಪ सांग रे तुका इतलो जाग मेळ्ळा आनी तुका होट खंय सांगा म्हूण आमी एक उश्टेपान घालचे ते एक जाग एक मना दवर न्हू हें क्लीन कर कितलो कश्ट जाता क्लीन कर आमी करचे दूर दिवन आमी कांय करयनाचे म्हणून तागेले प्रस्ताव दवरतना हो जाग जातले जाल्यार फुडले सिस्टमा एका दिवशी पूज जावपाक चेडो आनी करून मुखारसून व्हेल्यार व्हरता म्हणून सांगता संकर म्हणून कशी म्हणून जायत आमी मुखारसून व्हरताची एका दिवशी पूज करताची म्हणून सांगून त्या जाणा जाल्लेले एकादशी पूजा आज ताय करता असो आमी वेंकटरमणा कसन कार्यक्रम करता जाय आमी वेंकटरमणा श्रीनिवासा देवाले इन्विटेशन जेवो आमी जाग्यार माग घेवन जेवो शारदा देवी हाडू वतन जेवो सगळे जाग्यार मागान दवरून शारदे हाडचे हांगा कार्यक्रम करच्यो डेली श्रीनिवास वेंकटरमणा नार्लकेणे अशें हनुमंता अभिषेक सगळे कोण एक हिस्ट्री
5 वर्ष जाल्या 10 वर्ष जाल्या 5 वर्ष जाता आम खुशी 5 वर्ष काडली ना म्हणून तशी दशमानोत्सव आयलो दशमानोत्सवान आमी सोयनेर तें केलां त्या प्रायरी आमी सोयनेर केलां आतां आमी तेन्ना करून बारीक जाता जाल्यार 15 वर्ष जाल्यार सिल्वर जुबली केली 1975 ಪ್ರಾರಂಭ केले जैन गेम्स सकलांनी 77 प्रारंभ केले सकलांगडीकार पूजा 79 प्रारंभ केले शारदा पूजा ही ಬಹುಶಃ ಈ ತಿನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಲ್ವರ್ जुबली पळयला म्हणून सांगूक म्हाका स्टेज हारी स्वाम्याक येता भयंकर आनंद जाता एक तिनी संस्थे आमी हुट्टू गेले आमगे मेंबर्सांनी स्वयंसेवकांनी सिल्वर जुबली आमी पळयला म्हणून हांव मस्त एक संतोश हारी गुरुवार येयला हें करता तशी जाल्यार शारदा पुजा मस्त हांगा हें केला मस्त स्वयंसेवक आमगे भागी जाल्यांची सगळे ते तिन्नी तळमाळ दाखोवन शारदा पुजा आमगे चेडूं पळयता तशी कसं हांगा आनीक संतोशा विशय म्हळ्यार हांगा कमिटी म्हळ्यार ना कोणके एक आसता सगळे चेडूं सांगता ती जाय तो म्हणे चलता आसा चलता वता कमिटी कसो लायका म्हणून चेडूं जाल्यार तशी ती एक कमिटी नाती एक इतू व्हड संस्था आज आस वय म्हणजे त्या शारदो समिती कारकाळ मात म्हणून सांगूक हांव इश्ट बाबा आज तुमी इंगड इन्व्हिटेशन पळोवचें अध्यक्ष 10 जण गौरव अध्यक्ष 5 जण उपाध्यक्ष आनीक 20 जण कमिटी म्हळ्यार 150 येवन राबता आमी कसं नाही ना फ्रंट पेजार एक टॅग जाणां नांव आसता इतल्यांचें ते आमी एक नांव घालका म्हणून घालपाचें पाहिजे आमगे स्वयंसेवक केन्नाय इच्छा पावनाची अशी जी एक इन्व्हिटेशन कोण प्रिंट केला म्हणून कळका न्हू साधू समिती कोण रिप्रेझेंट केला म्हणून कळका पळय ताजे खातीर आमी 3 नांव घालता आसता हो सगळे खेळ आमगे स्वयंसेवक सकयल बशिल्ले स्वयंसेवक वचका तशी जी ही चोन येयली 45 वर्स 44 वर्स आमी स्वर्णकीर आमी देवाला कसं मागला त्या देवीन हाडून घेतला लास्ट इयर आमी स्वर्णकिरीट जावका म्हणून लेखील आसा सगळे आमगे भगत बांदवांनी समाज बांदवांनी सगळ्यांनी तांगे शक्ती अनुसार दिवन 6 म्हयने भितर आमी स्वर्णकिरीट केला म्हणून सांगूक गुरुवार येयला हांव इच्छा तशी ती 44 वर्स आमी शारद समारंभ शाळेचे तळे घालतय आमी एक मिटींग आपयता स्वयंसेवक मिटींग कांय ना अशीच वाचचें कितलो रिसिप्ट आयला कितले हें जाला कितलो वरला तितलो सांगलें जालें मागीर एकोणमेळ जेवण करचें वचचें तशें चोवन येयली शारदा पुजा त्या मिटिंगान जो सगळे आं हें रात्रीच न्हू समज तशी ह्या मिटिंगांचो गोकर्ण मठा दिसा आपण हाडका म्हळ्यार एक नमुने सगळे स्वयंसेवक एक नमुने आशी जायत आमकां कसो आसा सोम्यार मागणी दवरया येता ते येतलींची पळय म्हणून एक धैर्य दिलें पोशा 15-20 जाण सकाळी वचून परता गाडी वचून दिल्ले तशी बोंबय आपयल आमकां एक 2-3 विजीट भितर आमकां कारकळा एक सोम्यान व्हडली म्हणून करून 8 दिवसां कॅम्प आमकां दिल्लेलो आसा हो एक संतोश आमगे हो एक संतोश कारकळ पेंटेक मेळ्ळें चल भाग्य म्हणून हांव निमून घेता अशान गुरुवारी राबल्यांची अशान शारदा देवी आसा मध्ये आमी भक्त बांधव सगळे हाजी बैसून गुरुवारी आले एक आशिर्वाद आयकूंक हांव म्हणून इतलो ध्यान ठरवल्यांचे गुरुवारी आल्या आशिर्वाद हे आमगे स्वयंसेवकावेरी केन्नाय आसका आमकां प्रोत्साहन दिवता सर एक आशिर्वाद स्वाम्यान कोरका आमी केलेले 8-9 दिवसांचो कसलीय चुकी आसता म्हूण जाल्यार तुमगे चरणावरिंदाक पांयपण निमित्ताची आमी चूक जाल्यार माफी करून दिवका म्हणून निमून घेता तशीच आज संतोश आज गुरुवार वेळेचेर आयल्यांची आमकां सगळे उदे हें करून आशिर्वचन दिवचें आसा जी आमी शांत चित्तेर जावन सोम्याले आशिर्वचन घेवन आमी मुखार सरून आमगे जिवनांत तें अळवट करून घेवका
आणि शारदा देवी कृपा कटाक्ष आणि गुरुवार कृपा कटाक्ष सगळे आमगे समाज बांधवा वयर असो विशेष रितीन स्वयंसेवका वयरी असो आणि आमकां सगळे एकमत दिवन हो साजो समारंभ आत्ताची सोम्या ही निमित्त साजो समारंभ साधारण आमगे दक्षिण कर्नाटक राज्य सगळी म्हणल्या गेला पयली हांगा सकट परगांव येतना तांणी तुमकां कशी मोक्कां मेळ्ळें म्हणून स्वाम्यान दिल्लें आमी केलें तितलें आनी कसो आसा शारदा देवी म्हळ्यार हांगा कॅम्प दिता दिल्ली बेतांनी स्वाम्यान म्हणून मस्त्यान म्हाका निमगे आमकां दिला आमी चंदायर व्हरका म्हळ्यार आशा आमकां मोक्काम दिल्लेले विशय होड जाल्यार आमी एकमत तयारी स्वाम्यार सेव करता 9 दिवस आमी तांगे पारा अंतू चरणारी आमगे सेवे समर्पण करता म्हणून आमी एकील आसा तशी आमी करतसच मिगेर अनेक समाज बांधवांक विनंती मोक्काम कोण 26 तारीख हांगा कोण कुमटा वतस स्वामी आज येईल जना पशी डबल जना हाज्या पशी चड समाज बांधवांनी येवन ह्या मोक्काम कोण कुमटा मोक्काम वच्च्याक वच्चे खातीर तुमी सगळे हांगा हाजीर जावन स्वाम्यार आशिर्वाद घेवका म्हणून हांव अनेक पळी पुनरपी हांव निमून घेवन मागीर एक 2 स्वाम्यार चरणारविंदाक समर्पण करता हरि ओम. ಸತ್ರ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯರಿ ಈ ಚರ್ಕೆಲೆ ಮತ್ತೆಂತೂ ಕಂಚಿನ ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಎತ್ತ ತಸಲಿ ಆಲೋಚನಾ ಮುಕುಂದ್ ಮಮ್ಮಲೆ ಅಂತಂಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲೆ ಮತ್ತೆಂತೂ ಐಲ सामान्य जावन त्या प्रायरी एक क्रिकेट टीम की आणि कसं एक स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी करची एक टीम जाता स्पर्धेक वताची ते टुर्नामेंटात विन जाताची कसं की प्राइज मेळता थोडे दिसान खाल जाता त्याला हानी तशी करणी हांकां देवान एक चांग आलोचन दिलें तें कसन प्राइज मेळना तें एक चांग कामाक विनियोग करता जाल्यार तांकां देवान एक मन दिलेलें आसा शारदा पूजा करता म्हणून ताजी फल कसं नाही म्हळ्यार आमगेल्या गांवतल्यांक त्या टायमार आमकां टीव्ही नाशिल्ली मनोरंजन हे पुरो कसं म्हयन्या एक सिनेम की टीव्ही म्हणल्यार नाशिल्ले तांणी आमकां कसन केलां म्हणून आमी सांतुनान पळयलें लायक नाटक हांगा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मीक कार्यक्रम देश विदेशाचे अनेक संगीत कलाविद नाटक कलाविद हास्य कलाविद हांगा येयले आसाची तसोच पुराय विशिश्ट कार्यक्रम आमकां शारदा पुजा समिती निमित्त पळोवचें मेळ्ळेलें आसा तितले मात न्हय विशेष कार्यक्रम जावन वर्स केल्या वर्स सहस्र कुंकुमार्चन करता आसाची हवन करता आसाची दुर्गा नमस्कार जाल्लो सांगा तशें विशेष जावन चेडवांक विविध रितीचे स्पर्धे पुरांक आयोजन केल्लो आसा छद्मवेश स्पर्धे संगीत स्पर्धे भगवद्गीता कंठपाठ स्पर्धे अशी हत्तू हलवू अनेक रितीचे चेडवांक एक कॉम्पिटिशन दवरून तांकां उत्तेजन दिवता जाल्यार मुखार तांकां सामाजीक जावन धार्मीक जावन नॉलेज दिवता जाल्यार कार्यक्रम तांणी आयोजन केल्लो आसा तशीं जी विशेष जावन थोडे वर्स हांगा अन्नसंतर्पण कार्यक्रम तशी प्रतिनित्य देवालय चरणारी भजना कार्यक्रम जाता आसा ताका सगळ्यांक गांवतल्यान बेंबल प्रोत्साह दिता आसाची तशी हे वर्स चेडवांक केलो हांगा स्पर्धे आयोजन केलेलो आसा हे संदर्भारी तांकां स्वाम्यान प्राइज दिवका म्हूण हांव विनंती करता आसा प्रथमतः फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन छद्मवेश स्पर्धे जूनियर प्रथम स्थान आर्द्रा गिरीश कामत हांणी वेदिकेर येवका चेडवांक भरपूर चप्पाळ दिवन प्रोत्साह दिवका तांणी येवचे वर्स हे असल स्पर्धेंत भाग घेवका द्वितीय स्थान वैदेही पै आयला की ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಛದ್ಮವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಾಗರ ಕಾಮತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಾ ಕಿಣಿ ತೃತೀಯ
तृतीय स्थान दोग जाणांक वांटून वता सर. दोग जाणांनी थर्ड प्राइज घेतला. अपूर्वा नायक आणि भूषय पै. भूषय पै. तशीच ह्या वर्ष वैदेही पै फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर विभागांतू सेकंड प्राइज वैदेही पै. ह्या वर्ष विशेष जावन रसप्रश्न स्पर्धे आयोजन केल्लें आसा. आमगेले धार्मिक ज्ञान वाडोवचे खातीर, सांस्कृतिक ज्ञान वाडोवचे खातीर, सामान्य ज्ञान वाडोवचे खातीर भारत क्विज म्हणलें एक रसप्रश्न स्पर्धे आयोजन केल्लें. हातूंत प्रथम स्थान मेळ्ळेलें निशांत आनी धन्यश्री, भाऊ आनी भयणी, अण्णा तंगी निशांत ಮತ್ತು धन्यश्री हांणी आमगेले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे क्षेत्र शिक्षणाधिकारीले शिरडू चांग कोण पार्टिसिपेट करून प्राइज घेतला. निशांत आणि धन्यश्री. टीम ते फर्स्ट प्राइज दोन टीम. द्वितीय स्थान स्तुती पै and अमृता कामत. सेकंड प्राइज अनेक टीमा मेळ्ळा. दोन टीमाक वांटून गेला सेकंड प्राइज. इक्वल मार्क्स येईल तांकां. शोधन आर हेगडे आणि जॉयन. शोधन हेगडे जॉयन हांकांय द्वितीय स्थान मेळ्ळा. दोन टीमाक इक्वल मार्क्स मेळ्ळले. थर्ड प्राइज बी अक्षरा कामत and R Shreya Prabhu. Quiz competition अंतु थर्ड प्राइज बी अक्षरा कामत and R Shreya Prabhu. तशींची अनेक स्पर्धे देशभक्ती गीते स्पर्धे हंतु प्रथम स्थान ह्या ತಂಡ स्पर्धे नंदिता किणी एंड टीम हांनी फर्स्ट प्राइज घेतिल्लो सर. वेदिकेर येवका पुरा टीम मेंबर्सान. ह्या देशभक्ती गीते स्पर्धे वय नंदिता किणी एंड टीम. द्वितीय स्थान के श्रीश प्रभु ಮತ್ತು ತಂಡ. श्रीश प्रभु एंड टीम. थर्ड प्राइज भूषय पै एंड टीम.
धन्यवाद. अशींची वर्स वर्स मस्त मस्त स्पर्धे आयोजन करून चेडवांक प्रोत्साह दिवत जेवो हे शारदा महोत्सव 45 वर्ष जाल्ले सुवर्ण महोत्सव जेवो शतमानोत्सव जेवो आनी मस्त वर्स काळत हे विजृंभणेरी चलत तशें जेवो म्हूण हांव देवाला मागून घेताची. आतां श्रीयुत मुकुंद शणै माम हांकां आनी एक म्हणटा धन्यवाद करच्याक आपयतास. विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. कांताले ग्रंथबारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी. सर्व समिती परवागी त्या तर्फेन एक विनंती करता कोणी हे 5-6 दिवसांत फलमंत्राक्षित घ्यान तिल्यांनी दय करून फलमंत्राक्षित घेवका समय हें आसा. मागीर शारदा पूजा रात्री पूजा आसा मागीर मठा पूजा आसा तशें जावन दय करून तुमगेले विनंती अपास सोमेले की घेवका कशें न्ही आस म्हूण जाल्यार तांणी कोणी आयल्यार फलमंत्राक्षी स्वाम दिताचे जाल्यार समय अवकाश उण आशिल्ले निमित्त कोणी घ्यान तेन्ना दय करून धन्यवाद समर्पणे नंतर तांणी येवन फलमंत्राक्षीत घेवका म्हणून समिती तर्फेन निमून गेला. हे आमकां 5 दिवस शारदा पूजा समारंभ आनी 8 दिवस सोम्याल कॅम्प हाका सक्कडे आमकां पूर्ण सहकार दिल्लेले भारत बेडी वर्क्स हांगेले मॅनेजिंग डायरेक्टर सुब्राय पै आनी आनंद पै हांकां समिती तर्फेन हृदयपूर्वक जाल्ले धन्यवाद हांव समर्पण करता. तशी जी हो इतलो समारंभ चलता म्हूण जाल्यार आमकां समाज बांदवाले सहकार जावका ते सहकार तुमी तनु मन धनांत आमकां समर्पण केलें आसा. तांकांय श्री शारदा देवी तांगे सक्कडे मनोबीच्या हें कोण दिवो म्हणून हांव तुमगे लागीं निमून घेता. तशीच ह्या इलेक्ट्रिकल कामां किरण इलेक्ट्रिकल्स हांकांय शारदा समिती परवान धन्यवाद समर्पण करता. आनी ध्वनिवर्धक MMC कारकळा हांकांय शारदा समिती तर्फेन धन्यवाद. चंदकोने पेंडॉल घालेल्या पल्लवी डेकोरेटर्स हांकांय शारदा समिती तर्फेन धन्यवाद समर्पण. तशीच 8 दिवस हांगा कॅम्प करून शहनाई हांनी दूर गांवांत कोण आयिल्ले आसा हावेरी सतीश बजात्री हांकांय हांव शारदा समिती तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता. तशीच सकाळी फलाहार दनपार जेवण रात्री जेवण सांजे फलाहार केलेले विश्वनाथ नायक मागीर तांगे सक्कडी सहपाठींकय हांव शारदा समिती तर्फेन धन्यवाद सांगता.
ನೀವು ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ತಕೊಂಡು ನಮಗೆಲಾಗಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಫುಲ್ रांदप आमकां 22 वर्स पळोवन सर तांकांय हांव वैयक्तीक जावनी विश्वनाथ नायक हांकां हांव शारदोत्सव समिती तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता. तशी हॉल मॅनेजमेंटाचे अशोक नायक, व्हिडिओ चित्रीकरणा प्रशांत पै, मागीर उमेश राव आनी कार्यक्रम निरूपण केलेले श्रीयुता नारायण शेणे, तशीच मठा काउंटर बशिल्ले आमगेले समाज बांधव मागीर मुगे स्नेहित मित्रांक सगळ्यांकय शारदोत्सव समिती तर्फेन हांव धन्यवाद समर्पण करता. तशेंच प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन आमकां सहकार दिलेले सगळे कारकर्तेचे समाज बांधवां आनी गांवचे परगांवचे समाज बांधवांकय हांव शारदोत्सव समिती तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता. आता स्वामी परमंत्राक्षी दिताची सालांनी येवन परमंत्राक्षीचो घेवंक हांव म्हूण नेमून घेता. सुरवेक स्वाम्याल आशिर्वचन आसा ताजे फुडें हांव नांव वाजोवन आशिर्वचना नंतर परमंत्राक्षी दिताची दयकोवन सगळ्यांनी शांत रितीरी परमंत्राक्षी घेवन शारदे देवीले गुरुवर्याले कृपा कटाक्षाक पात्र जावंक हांव म्हणून नेमून घेता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. मुकुंद शणे ताणे तगले प्रास्ताविक उत्तरांतू आमगेल हे शारदा पूजा समिती कशी आरंभ जाले, कशी आमी शारदा पूजे करचेक आमी प्रेरीत जाले, हाक कारण कसने ताजे मागची कसकसने घडले हे उट्टू तुमगेले द्राक तान चंद कोण मांडून दिल तुमकां. तशी ताणे तेगेले विषय सांगताना की कारकळचे चरक्यांनी हे शारदा उत्सव करत उरका, एकादशी पर्यंत करका, ताजे नेक्स्ट डे पुष्पपूज दिवका म्हणून घेवन तांणी तांगेले प्रस्ताविक भाशणांत सांगले. तशी तांणी हाजे पयले 3 शारदा पूजा घडत आशिल्ले त्याची चलताना आणि तू आनी परतून शारदा पूज करचेक उत्सुक जाता आसा, ताकाही अनेक रितीर ताकाही हे केल्लें आसा. असल संदर्भांत असताना ताणें एक विषय सांगले
की पहिले वर्ष आम्ही शारदा पूज केले आणि अंतू इंतू 5 वर्ष आम्ही कशकी काढल्या म्हणून तांग सांगले. म्हळ्यार 1 वर्ष जाले, 2 वर्ष जाले, आमगेले चर्क मेळून घेनू आम्ही 5 वर्ष काढल्या आणि आत्ता 45 येऊन पावले आणि 5 वर्ष राबल्या रे मुखाल 5 वर्षान 50 वर्ष जात हांगा सुवर्ण संभ्रम पळोवचेक तुमका अवकाश मेळता. पहिले 5 वर्ष काडचे कष्ट म्हणता आशिल्ले, किंतु आत्ता आणि 5 वर्ष बेगी जाल्यार आमकां 50 वर्ष येता म्हळ खुशी आसा. पहिले 5 वर्ष काढताना कष्ट जाले, किंतु आतां 5 वर्ष कितले बेगी जाता आमकां 50वें वर्ष शारदा उत्सव करका म्हणून घेनू दिसता. आतां सांगले की 25 वर्ष जय हिंद त्या संस्थेचे 25 वर्ष कडेरी शारदा उत्सवाचे 25 वर्ष हे उट्टूची पळेल तसल व्यक्ती म्हणून सांगला. आत्ता आणि 5 वर्ष गेल्यार उट्टू हात जे 50 वर्ष पळेल तसल व्यक्ती वैके जाता. हो मात्र न्ही, तागे उट्टू आशिल्ले तसले मित्र तागेले आपतेश्ट कितलो कसाची ते सर्व लोकांक पळोवंक तसले अवकाश मुकाबील 5 वर्षांत तांकां प्राप्त जाताल्याची हे संपूर्ण कारकळाक एक देवान कीर्ती दिल्लो आसा. केन्नाही एक आलोचन येता, आमी हरशी आलोचन केले, हांगा आयले, हांगा गांवचे लोकल भावन पळयले, हांगाचे चर्केल उत्साह पळयले, तांणी स्वामेक दिवचे गौरव पळयले, हांगाचे लोकाले देवाल बद्दल आशिल्ले तसले एक प्रीती, तांगेले एक विश्वासू हे उट्टूच आमकां ह्या 4-5 दिवसांत तूं पळोवचेक मेळ्ळा. आमकां कशी लोक येताची, कशी तांगेले एक व्यवहार आसा, उट्टू पळयले. हरशी आलोचन करताना हे कारकळ गांवांक इतली कीर्ती कशी आयले हाजे कारण कसं नाही. हरशीची आमी आलोचन करताना आमकां एक कथ उडगास आयलो की कारकळ गांवांक इतली कीर्ती येवचें कारण कशी म्हणून. तुम सर्व लोकांक गोत आसा की कारकळ गांव कसले फेमस आसा म्हणून. उट्टूची शिल्पकला आसा, हांगा अनेक फातराचें काम जाता, कारकळ शिलेचे मस्त प्रख्याती आसा. एक पंता एक शिल्पी देवालेगी प्रार्थना करत असताना एक वार्तालाप देवालय आणि त्या शिल्पी मध्ये एक वार्तालाप जात आशिल्ले. वार्तालाप जायत असताना देवान ते शिल्पीक सांगले की तू कसन प्रतिम करत पळय ते श्रेष्ठ म्हणून सांगले. ते शिल्पीन देवान सांगताना कसन सांगले की म्हळ्यारी की तू वैके शिल्पकार, हांव वैके शिल्पकार, हांव वैकेची मनुष्य रूपान प्रतिम करून घेवन लोकांक हांगा सृष्टी करता आणि तू वैकेची फातरारी चाण आणि मान घेवन एक बरे आकृती दिवन घेवन तू वैकेची एक प्रतिम निर्माण करता. त्या निमित्तान तू वैके एक शिल्पकार आणि हांव वैकेची एक शिल्पकार. हांव मनुष्य रूपान प्रतिम करता आणि तू वैकेची फातरारी ताका एक बरे आकृती दिवन तू वैकेची प्रतिम करता. ह्या दोन्ही लोकांक कॉमन जाले. किंतु व्यत्यास कसन की म्हळ्यार हांव केलेले मनुष्य रूप प्रतिम कसन आसा, अर्थात मनुष्य हांव कसन सृष्टी केले तांणी लढाई मारून घेताची, किंतु तू केलेली प्रतिमा कसन आसा थंय वचून देवालयाक वचून नमस्कार घालताची, त्यातकून तू श्रेष्ठ म्हणून न्हू देव ताका सांगता. आजी कारकळाक कीर्ती येवचेक कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले समाजान तू कितली देवस्थान आसाची, अनेक कडेन देवस्थान आसाची. मस्तीतले देवस्थानाक प्रतिमा कारकळ शिलेतुल्यान केलेली आसाची आणि त्या कारकळ शिलेतुल्यान केलेली तसले प्रतिमे एद्राक उट्टू लोक वचून नमस्कार केलेल्या निमित्तान कारकळच्या गांवांक कीर्ती आयिल्ली आसा. आमगेले मुंबईक वैके, आमगेले मुंबईचे वडाला मंदिराक वैकेची कारकळचे शिलेनच थंय प्रतिम केल्लो आसा
आमगेल पर्तगाळी मठाचे ध्वजस्तंभ त्यावैकेच कारकळ शिलेनं केलेलं असा. आजी ह्या उट्टूची कारकळ शिला खंय 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 वचून पावले, थंय उट्टू लोक वचून गे नमस्कार करून प्रार्थना करून विश्वास केले निमित्तानं आज कारकळचे गाव वाढत असा, अभिवृद्धी जायत असा, कीर्ती वाढत असा. आणि हे शाश्वत एक दोन न्ही, केन्ना गेल्यार वैकेची कारकळ शिलेची केन्नाही उडगास येता. अशी त्या निमित्तानं आम्ही आलोचन केलंय की कारकळ गावाक कीर्ती कितें म्हळ्यार हे एक कारण असा. त्या निमित्तानं कारकळ गावांक असल एक कीर्ती, असल एक अभिवृद्धी. लोक मस्तीतले हाजे बद्दल प्रचार करताची, लोक हाजे बद्दल मस्त भावनेन सांगताचे. हांगाचे कार्तिकोत्सवाचे जावो, हांगाचे शारदा उत्सवात जावो, प्रत्येक विशया बद्दल हांगाचे धार्मिक कार्यक्रम जावो तोंड भरून घेवन लोक उलयत आसाचे. हाजे कारण म्हळ्यार ही हेचीच आसा. जिवनांतू आमी मस्तीतले कमाई करताची, मस्तीतले जोडताची, किंतु कष्टाने आयलतना आमी पयलीं कोणालेक वताची. कितलेही कष्ट रो पयलीं आमी कोणालेक वताची, आमी अवसुलेक वताची. कसने कष्ट रो, कसने कष्ट असल्यार वैकेची सान चरड जावन होड तुलेना. तो मनुष्य कोणालेक वता, पयले अवसुलेक वता. आनी अवसुलेक वचून गेनू आपल्याला सर्व ही कसन कष्ट असा तो अवसुलेक सांगून घेता. आज हांगा सरस्वती रूपारी आमगेल अवसू हांगा विराजित जाल्लो आसा. त्या संदर्भारी तुमकां एक महाभारताचे एक विषय सांगच्याक आमी इच्छा पावताची की कशी अवसूचेर विश्वास दवरून घेवन आमी जाल्यार खंयचेही कार्य केल्यार ती कशी रक्षण करता म्हळ्यार कितें रे तुमकां सांगता आसत. कितें म्हळ्यार शारदा महोत्सव नवरात्रीचे पर्वकाल घडत आसा. हांगा तुमकां सर्व लोकांक गोत आसा की पांडवांक एक 13 वर्षाचे वनवास आशिल्लो आनी 1 वर्षाचे अज्ञातवास आशिल्ले. 13 वर्षाचे वनवास करचे काडचे सुलभ. सुलभ म्हळ्यार कोणेही पळयल्यार कसं ना कष्ट येता, लोक त्रास दिवचेक येताची, लोक आनी कसने तरी उलयताची, खाण जेवणाक त्रास दिताची, उठू हय. किंतु ताजे किंता चड त्रासदायक आशिल्ले खंयचे अज्ञातवास. अज्ञातवास म्हळ्यार कसने कोणेही परिचय करनाशी, आपणेले मूलभूत कसने एक तुमगेले नाव आसा, तुमगेले आकार आसा, तुमगेले वेशभूष आसा, त्या उठून धांपून घेवन तुमगेले 1 वर्ष तुम्ही जीवन करता. म्हळ्यार कोणाकही तुगेले नाव कळनाशी उरका, तुगेले वेशभूष कळनाशी उरका, खंयचे रितीरी ते कळनाशी 1 वर्ष तुम्ही वास करता. ताजे वयर अनेक कसन की म्हळ्यार अज्ञातवासांत जाल्यार तुमगेले परिचय कळन आयल्यार परतून आनी हे सायकल रिपीट करता. अज्ञातवासान तू कोणाक तरी तुम्ही पांडव म्हणून कळ्ळे, तू अर्जुन म्हणून कळ्ळे, ना तू भीम म्हणून कळ्ळे, कोणाय तरी एकले कळ्ळे म्हळ्यार तुम्ही हांगासा म्हणून कळ्ळे म्हळ्यार आनी परतून त्या सायकल रिपीट करता. म्हळ्यार आनी परतून वनवासा वचका आनी परत अज्ञातवास अशी परतून रिपीट करता. 13 वर्ष वनवास काडचे जाता, कंदमूल खावन घेन की आनी कसन की. किंतुची हे निपून घेवन 1 वर्ष काडचे म्हळ्यार मस्त कठीण जाता. आता 1 वर्ष काडका कशी काडका. आजकाल तुम्ही खंय तरी तुम्ही सांगले की हांव खंय आसा म्हणून सांगना, हांगा तुवें व्हॉट्सअप मेसेज केलो तो हो थंय आसा म्हाका धराची म्हणून. आज करचे जातवे कितला अज्ञात म्हणून करचे जाता, कशी करच्याक जायना. खंयचे रितीर वैकेची आपल्याला परिचय निपून घेवन 1 वर्ष काडता म्हळ्यार कशी काडच्याक जाता. कोणेय ना जे कोणेय तरी एकल्यान पेपरान गेल्या हाक तुम्ही हे कोण दिल्यार तुमकां 1 लाख बक्षीस दिता, तो ताजे मागशीचे लागील उरता. हाक कशी धोर घेवन दिवचे जाता म्हणून ताजे मागशी लागील उरता. अशी परिस्थिती असताना पांडवांक एकलो व्यक्ती न्ही 5 व्यक्ती ताजे वट्टूची द्रौपदी 6 लोकांक अज्ञातवासांत उरका आणि 1 वर्ष पर्यंत कोणाक कळनाशी परिचय निपून घेवन उरका. असले त्रासदायक स्थिती. त्रास कितें की म्हळ्यार
परिचय जाल्ले म्हळ्यारी आणि परतून सायकल रिपीट करका. आणि एक व्यक्तीनी आता कोणे तरी युधिष्ठिराक तांणी परिचय जाल म्हळ्यारी बाकी लोकांना वैकेत ताजी कसं नसा तांकां वैकेच ते लागू जाता. युधिष्ठिरांगच म्हळ्यारी बाकी 5 वैके हांगा आसाची म्हळ्यार तांकां वैके हे आशिल्ले की मागील निमित्तानं बाकी लोकांक वैके त्रास जाताले. युधिष्ठिरा त्रास की मागील निमित्तान बाकी 5 पांडवांक ना जाल्यार भीमा निमित्तान बाकी अशी तांगेल मनांत वैकेची एक भय आशिल्ले की हे अज्ञातवास कशी हांवें परिपूर्ण करका ना जाल्यार कसं हे आशिल्लें म्हणून. तेन्ना युधिष्ठिरान त्याची तुमकां सांगलें न्ही केन्ना त्रास येता तेन्ना आमी कोणा लेक वताची अवसू लेक वताची. युधिष्ठिरान केल्ले वैके सेम. युधिष्ठिरान कसन केलें की म्हळ्यार तो दुर्गेले स्तोत्र करच्याक चाल केलें. आणि दुर्गा म्हळ्यार आमकां अवसू महालक्ष्मी स्वरूप म्हणटाची, महाकाळी स्वरूप म्हणटाची, महासरस्वती स्वरूप म्हणटाची आमी. युधिष्ठिरान वैकेची दुर्गेले स्तोत्र पाठ करचे चाल केले आणि ताणे तागे स्तोत्र पाठान सांगचेक ताण आरंभ केले की अशी अशी आमगेले अज्ञातवास आरंभ जाता आणि अज्ञातवासान तू आमगेल परिचय नाशीची आमगेल रक्षण 1 वर्ष पर्यंत रक्षण तू कोरंगेन दिवका म्हणून न्हू तागेल त्या प्रति एक श्लोकान तू तो देवी लेगी प्रार्थना करता आसा. आणि तुमकां वैके गोत्त आसा आयच्या दिवसाक ना फायच्या दिवसाक केलो लोकांक फायच्या दिवसाक केलो लोकांक आयच्या दिवसाक शमी पूज केल्लो आसा. शमी पूज कित्याक केले कित्याक की म्हळ्यार शमी वृक्षारीची हे 5 पांडवांनी आपल्या आयुधांनी कसन आसा ते उठून निपून दवरील तसं स्थान म्हळ्यार शमी वृक्ष. ते शमी वृक्षारीची तांगेल आयुध तांगेल कसकसन आशिल्ले ते उठून निपून दवरील तसं स्थान म्हळ्यार शमी वृक्ष. तदनंतर थंय तुला काण घेनू फायच्या दिवसाक आयुध पूजा आयच्या दिवसाक आयुध पूजा न्ही करताच. त्या निमित्तान ते रेकग्नायझेशन आयले. अशी प्रार्थना करत असताना देवीले प्रार्थना केले अशी अज्ञातवास येता आमगेल रक्षण करका. 5 पांडव आसाची द्रौपदी आसा 6 लोकांक तू रक्षण करका. एकले जाल्यार कशी तरी रक्षण करेता एकपंत 6 लोकांक कशी रक्षण करचे. तांगेले उतरान कळता तांगेल हावभावान कळता तांगेल वेशभूषान कळत खंयचे ना जाल्यार खंयचे तरी आमी आतां फोनवर सांगता पळय फोनवरी तुमी उलयत उरताचे हॅलो म्हणून कळता अरे तू हो न्ही रे म्हणून सांगताचे आमी तागेले त्या धाटीन आमी सांगता की हो व्यक्ती म्हणून. आतां तशें आसल्यार पांडव इतले प्रसिद्ध पांडव तांणी खंय राबताले कशी राबताले निपूण कशी उरता म्हळ्यार मस्तीतले आशिल्ले तेन्ना ताणें देवा लेगी देवी लेक प्रार्थना केल्या अवसू लेक प्रार्थना केले. तेन्ना अवसू सांगता कसन की म्हळ्यार मत्प्रभावाच वत्सर्वान विराट नगरे स्थितान न प्राज्ञास्यन्ति कुरवः जनाः तन्निवासिनः म्हणून तीन अभय प्रसाद दिले. तुम्ही खंय वचून राबा विराट नगरांत वचून राबा. विराट नगरांत वचून राबिल निमित्तान न प्राज्ञास्यन्ति कुरवः तुम्ही विराट नगरांत आशिल्ले निमित्तान कोणेही कौरव तुमगेले परिचय ज्ञानाशी रक्षण हांव करता. खाली कौरव नाही थंयचे जन कोण आसाचे विराट नगरांत आशिल्ले जन वैकेची तुमगेले परिचय कळनाशीची रक्षण करची जबाबदारी मागेले. अशी म्हणून गेनू दुर्गा देवीन युधिष्ठिराक अभय दिले नंतर युधिष्ठिर खंय गेलो विराट नगरांत गेलो. आणि बाकीचे तुमकां गोत्त आसा विराट नगरांत तूं 1 वर्ष वास कोर गेनू अज्ञात वास परिपूर्ण कोर गेनू तांणी आयच्या दिवसाक विजयादशमी दिवसू तांणी उठूचे आयुधांनी उठू काण घेनू तांणी मुकाविले कार्य आरंभ केले. अर्थात अवसूले जर तुम्ही प्रार्थना केले अवसूचेर विश्वास केले री अवसू तुमकां कशी रक्षण करता म्हणून घेनू तुमकां महाभारतांत तुची पळोवचेक मेळटा. आमगेल जिवनांत तूं टेन्शन मस्तच म्हळ्यार आमगेल जिवन म्हळ्यार उट्ट लोकांक टेन्शन आसा. हांगा टेन्शन नाशिल्लो व्यक्ती कोण आसाची हात उबारा म्हळ्यार कोण उबारताचे. उट्ट लोकांक काही ना काही एक अडचण आसा एक तापत्रय आसा खंयचीच एक प्रेशर आसा
किंतु आम्ही कसं सांगता की मला टेन्शन घेवचें कवत नाकाच, टेन्शन घ्याय नाकाच, कितें की म्हळ्यार जाऊ चुटू बऱ्याकच. आमी कसकी टेन्शन हे घेता ते जाता अशी जाता तशी जाता असा, किंतु जाऊ चुटू बऱ्याकच. आता मुकुंद शेणेन ताण सांगले की आम्ही ते देवी शर्माक घेवन गेलो हांग गुल्ल घाले ते जाग नाका, आनी कडे गुल्ल घाले त्या जाग नाका, आनी खंय गुल्ल घाले त्या जाग नाका. आता हे देवी शर्मा घेवन गेल्यार आम खंयचे जाग जायना म्हणून ताण सांगले. किंतु लास्ट ताण सांगले की मागची जाग तरी जातकी कित्या म्हणून थंय प्रसाद मेळ्ळो. अशी आमकां दिसता की उठू जाग नाका 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 म्हणून, बट देव ताक कशी जावका तो तशी करून घेता. आम्ही टेन्शन करून घेवन फायदो ना, कित्याक म्हळ्यार करतालो करवितालो निर्मापकू निर्माता सर्व तोची, एक्टर उठू तोचीची, आमी कसं नाची. आम कुटूची हे करून घेवन आमगे कडच्यान करूसून घेवची ताकत तागेले कसा, आमी कसं करचे आमगेले शक्य ना. त्यातून आमी टेन्शन घेवन फायदो ना. तुम कुटू लोकांक गोत्त सुरताले टायटॅनिक गोत्त आसवा तुमकां, सर्व लोकांक टायटॅनिक गोत्त आसा. कसन गोत्त आसता ताजे बद्दल, कसन गोत्त आसा तुमकां, एक विशय गोत्त आसा की ते डुब्बून गेल्या बुड्डून गेल्या म्हणून इतले गोत्त आसा. कसन गोत्त आसा, बुड्डून गेल्या म्हळ्यार नेगेटिव्ह गोत्त आसा, खाली ताजे नेगेटिव्ह गोत्त आसा. बट ते निर्माण कशी जाले कोणाक गोतू, ताजी पॉझिटिव्हिटी कोणाक गोत ना. एक टिचरान सांगले, एक हाळीरी एक ताणें एक सर्कल केले, ब्लॅक सर्कल केले आनी ताणें बोर्डार घाले. बोर्डार घाले नंतर चोरडुवां तुम कसन दिसता म्हणून सांगितना तांणी कसं म्हणलें की म्हळ्यार ब्लॅक सर्कल दिसता असा म्हणून सांगलें. उट्टू लोकांना ब्लॅक सर्कल दिसता असा म्हणून सांगलें. किंतु एक चेल्यान सांगलें म्हाका व्हाईट पेपर वयके दिसता असा म्हणून सांगलें. बाकी लोकांक खाल ते काळ सर्कल मात्र दिसले, बट एक चेल्यान कसं सांग की म्हळ्यार म्हाका ते ब्लॅक सर्कला वटू व्हाईट पेपर वयकेची दिसता असा. तशीच आम्ही कसं लेखले की म्हळ्यार टायटॅनिका विषय आयले कुडे ना बुड्डून गेले ते म्हणून सांगताच. किंतु ताजे मागशी एक कथ आसा. आमी एक कडे हाजे बद्दल वाचिल्ले. टायटॅनिकाचे 10 एप्रिल 1912 ताजे फर्स्ट ट्रीप भायर सरचे आशिल्ले आनी त्यांनी इतलो प्रचार केलो की म्हळ्यार हे टायटॅनिक खंयचे रितीरी बूड ना म्हणून, कसने जावो कसने येवो कितें हे जावो खंयचे रितीर हे टायटॅनिक बुडा ना म्हणून. एकलो क्लार्क म्हणून न्हू, एकलो स्कॉटलँडाचो एकलो फार्मर आशिल्लो, रैत आशिल्लो. ताणें कसन केलें की म्हळ्यार 1912 हे फर्स्ट तुमगेले कसन ट्रीप जाता म्हळ्यार कितें री ताण आपणेल आशिल्ले तसले सेविंग्साचे सर्व ही पयशे ताणें ते टिकेट बुकिंगाक केले. म्हळ्यार प्री बुकींग चाल जाल्ले की फर्स्ट ट्रिपाक कोण वता प्री बुकींग चाल जाल्ले. प्री बुकींग चाल जाल्ले निमित्तान सर्व ही पयशे तागेले सेविंग्साचे सर्व ही पयशे ताणें घालून घाले. ते घाल नंतर 7 लोकांले टिकेट बुकींग जाले. 5 जण चौडुवां आनी बायलांनी बामणाल मेळ्ळे गे न्हू. टोटल 7 लोकांले टिकेट्स बुक जाले. आता 7 लोकांले टिकेट्स बुक जाले नंतर एक दिवस कसन जालें की म्हळ्यार तागेले एक सूण आशिल्लें. ते सुणेन कसन केलें की म्हळ्यार ते 5 जण चौडुवांतू एक चेरडाक चाबले. ताणें चाबिल निमित्तान कसन जालें की म्हळ्यार आतां बायलीन कसन सांगलें की म्हळ्यार एक चेरडाक सुण्यान चाबिल आसा, त्या निमित्तान हांव आनी ते चाबिल तसले म्हळ्यार घाय जाले तसले चेरडू ह्या दोगलो कॅनाची, बाकी 4 चौडुवांक घेवन गेनू तुमी मुखार सियाची म्हणून सांगलें. आतां बामणाक कसन करता म्हणून कळतना एक सायड बायल आनी एक चेरड याना म्हणटा आसा.
आनेकडे आपल्यानं जोडील तसल सर्वही पैसे ते टायटॅनिकाचे तिकेटान तू घाण सोळ्यात 7 तिकेट आणि तुम गोत असा कितलं म्हारग उरताले म्हणून ताके एक मनांत आशिल्लें की श्रीमंत लोकाल मध्ये एक पंत बसून गेलो हांव टायटॅनिकाचे एक हॅकर का म्हणून तागे मना आशिल्लें. एक सायडात बायल कसं सांग हांव आतां येना कित्याक म्हळ्यार चेरडाक आराम ना, सुण्यांच्या बिल आसा, त्यात कुणू 4 चेडवांक घेवन वचा. आतां तो सुणें पळयता, तुगे निमित्तान मागीर उट्टू ट्रीप कॅन्सल जाता आसा. 4 चेडवांक घेवन वचचे जाणा कित्याक म्हळ्यार एक चेरडाक ताण सोण वचका आनी ताका मनाना की बायलेक आनी त्या एक चेरडाक सोण घेवन खाली तो एकल्याक ट्रिपाक वचचे ताका मनाना. सो ट्रिपार गेले ना जाल्यार आशिल्ले पयशे वयके गेले कित्याक म्हळ्यार प्री बुकींग टिकेट घेतले आनी ते नॉन रिफंडेबल पैसे तुमकां रिटर्न करचेक जायना. अशी असताना आता कसं निर्णय घेऊ का, वच का की वच नाशी उरका. आता 2 निर्णय आयले ताका. मस्त ताणें प्रयत्न केले, मस्त प्रयत्न करून गेलो. लास्ट ताण निर्णय कसन घेतले की म्हळ्यार हांव सोण दिता, हांव टायटॅनिक शिपाचेर हांव चडना आनी हांव मागेल्या बायलांनी ते कसन चरड आसा घाय जल तसल चरड आसा तांगे ಒಟ್ಟು उरता म्हणून घेवन ताण निर्णय घेतले. निर्णय उठू जाले नंतर एप्रिल 10 तारीख 1912 आयले आनी ते ट्रिप इंग्लंडांतल्यान USA वचचेक भायर सरिले. आनी त्या दिवसू तो टायटॅनिक वच पळयत आसा ताका मस्त बेजार जाता आसा. मस्त म्हळ्यार मस्त बेजार जाता कित्याक की म्हळ्यार पैसे कसन घाले नॉन रिफंडेबल आनी तान कसन सेविंग्स केल्ले सर्व ही टायटॅनिकाचेर घाले. आनी एक टिकेट वयकेची तो घेवन गेलो टायटॅनिक हे करचेक जाल्ले ना ताका. ताका ते पळोवन घेवन मस्त बेजार जाले. मागेल सेविंग्स उट्टूची गेले. एक टिकेट वयकेचे हांव हे करचेक जालें ना म्हणून 5 दिवस एप्रिल 10 तारीख 1912 ताणें टायटॅनिक ट्रिप चाल जाले. 5 दिवस सुण्याक ताण इतलो सवल की म्हळ्यार इतलो कोप आयलो की म्हळ्यार तुगेल निमित्तान मागीर उट्टू गेले, तुगेल निमित्तान अशी जाले, मागीर पयशे गेले, मागीर ट्रिप कॅन्सल जाले. तो तांगेलेची घरचे सुणे तो मस्त सोवचे लागलो. तोंडा कसं आयलो सोवत गेलो. 5 दिवसानंतर एप्रिल 15 1912 न्यूज आयले की टायटॅनिक बुड्डून गेले म्हणून. टायटॅनिक बुड्डून गेले हे विषय कळले नंतर तो सुण्याक मोग करचेक प्रारंभ केला ताणें. कित्याक की म्हळ्यार तू जाल्यार चाबील ना आशिल्लो आसल्यार हांव हे निर्णय घेनाशिल्लो. तू अशी केल्ले निमित्तान मागीर ट्रिप कॅन्सल जाले, मागीर पयशे गेले उरताले किंतु मागीर प्राण वांचले. तेतून तेन्ना ताका कळ्ळें की जावचें कसन आसा तें बरें कितें जाता. जिवनांत तूं आमकां त्या संदर्भार फर्स्ट मोमेंटाक आमकां काही कळना की तें कित्याक जाता आसा, मागेल्या विरुद्ध अशी कित्याक जाता आसा, कित्याक म्हाका त्रास येता आसा, काही कळना. तेन्ना तो येद्रा मनशाक कसन जावं तें सोवता उरतालो. किंतु 5 दिवस जाले नंतर त्या व्यक्तीक कशी अनुभव जाले तशीच आमगेल जिवनांत वयकेची असल कसने तरी घटना घडत उरता. तेतून आमी टेन्शन घेनाशी उरका. ताण मस्त टेन्शन घेतले, मागीर ट्रिप कॅन्सल जालें, मागीर हे कॅन्सल जालें, मागीर तें कॅन्सल जालें, म्हाका वचचेक जालें ना. ताण मस्तीतले हे केलें. टेन्शन घेवन कसन फायदो मेळटा ताका, काही मेळना. तेतून कडेन देवान ताका जीव दान दिले, तागेलें रक्षण जालें. खंयची एक निमित्तान तागेलें जीव रक्षण जालें. तेतून आमी वयकेची टेन्शन घेवन घेवन कसाने करचेक जायना. कसन देवान आमकां जन्म दिले ते देवाल स्मरण करून घेवन आमी जीवन करका विना आमी खाली टेन्शन घेवन घेवन कसाने करचेक जायना. आमगेल जिवनांत तूं कितलं पुण्य फल करचेक जाता तितलं पुण्य फल करका. कितलं कर्म बरें करचें जाता तितलं बरें कर्म करका. कित्याक की म्हळ्यार कितलं बरें कर्म तुमी करताची, कितलं बरें कर्म तुमी करताची तितलं पुण्य फल तुमकां प्राप्त जाता. तुमी बर कर्म करना जाल्यार कित्याक की म्हळ्यार देवान आमकां वेटेज घालचे तुमी कितलं पुण्य फल केलें, कितलं कर्म केलें ताजे प्रमाणे तो तुमकां फल दिता.
केन्नाही पळया तुम्ही कशी बर कर्म करता त्या बर कर्माचे फल तुमकां प्राप्त जाता. एकलो व्यक्ती एक देवस्थानांत वचून गेलो, 2 व्यक्ती थंय बशिल उरताची देवस्थानांत. देवस्थानांत बशिलतना तांणी अशी उलयत असताना अनेक व्यक्ती येता. अनेक व्यक्ती येऊन गेलो तांगेले कशी वार्तालापणी करत असताना मस्त वेळ जाता. मस्त वेळ जाल्या नंतर आता तांकां पोट्टा भूक लागता. तांकां पोट्टा भूक लागता. आता 2 लोकांक मात्र चपाती आशिल्ले. तिसरे व्यक्ती तागेले कसने ना आशिल्ले. तो खाली आगंतूक व्यक्ती येऊन घेवन तांगेले की संभाषण करत आशिल्लो. संभाषण केल्ल्या निमित्तान तांगेले एक परिचय जाले आनी तिसरे व्यक्तीक पोट्टा भूक लागले. पयले व्यक्तीन कसन म्हळें की म्हळ्यार मागे लेगी 3 चपाती आसा. दुसरे व्यक्तीन कसन सांग की म्हळ्यार मागे लेगी 5 चपाती आसा. टोटल कितले जाले? 8 चपाती जाले. लोक कितले आसाची? 3 लोक आसाचे. डिवायड करा. डिवायड करचे जातवे? जायना. करचे जाता. 8 चपाती आसा, 3 जण आसा. आता 3 लोकांक समरितीर कशी तुम्ही भागून दिताले? त्यांनी कसन प्लॅन केलं की मागेले 3 चपाती, तुगेले 5 चपाती, एक चपाती 3 पीस केल्यार टोटल पीस कितले जाता? 8 × 3 8 3 जा 24 जाता. आता ते 3 लोकांत हे केल्यार कितले भाग मेळता? एक लोकांक 8 8 8. सो अशी करून घेवन तांणी कसन केलें? तांणी वांटून घेवन एक लोकांक 8 8 पीस दिले. 8 8 पीस घेवन घेवन तांणी खाल्ले. खाऊन जाल्या नंतर रात्री वेळ आशिल्लो. तांणी थंयची देवस्थानांत तूं निद्रा अवस्थेंत गेले. सकाळी उठले नंतर हे तिसरे व्यक्तीन ताणे दोगी लोकांक मेळून घेवन 8 रुपये दिले. 8 भांगराचे कॉइन दिले. 8 भांगराचे कॉइन दिले निमित्तान तुम्ही आता कशी डिवाइड करताची? 2 लोक आसाची. 8 कॉइन मेळ्ळे. कशी डिवाइड करताची? 4 तुका 4 हक्का. किंतु तांणी मान्य केलें ना. कितें की म्हळ्यार तांणी सांगचे लागले पहिलेच व्यक्ती मागेल 3 चपाती, तुगेल 5 चपाती, तातून तुका 3 मेळका आनी म्हाका 5 मेळका. हे मनुष्य बुद्धी. हे मनुष्य बुद्धीन आमी कॅल्क्युलेट करताचे की तुगेल 3 चपाती आशिल्ले तातून तुका 3 भांगरा कॉइन मेळका आनी मागेल 5 चपाती आशिल्ले जे म्हाका 5 कॉइन मेळका. दोगी लोक वपतानाची. दोगी लोक कसं म्हणटा म्हाका 4 कॉइन जावका, तोय म्हाका 4 जावका. तो म्हाका 1 चड जावका म्हणून तो विचारता आसा आनी हो 1 कमी जावच्याक हांव सोडना, म्हाका 5 जावू का? आनी तो सांगता म्हाका 1 चड जावका. सो दोगी लोक आयकतानाची. आनी हे टेम्पलाचे देवालयाचे प्राकारांत जाता आशिल्ले निमित्तान तेन्ना थंयचे भटमाम येवन घेवन विचारलो कसन जाता तुमगेले? कितें लढाय मारता आसा तुमी? कडे अशी काल जाल्ले मागेले 3 चपाती 5. आता ताणें 8 रुपये दिले. 2 लोकां म्हळ्यार 4 4 विभाग जावका हो अशी म्हणटा आसा म्हणून घेवन सांगतना भटमामान कसन सांग की म्हळ्यार तुमी भांगरा कॉइन मागेलेक दिया आनी फाय तुमकां हाजे बद्दल एक निर्णय दिवे म्हणून घेवन भटमाम म्हाका एक आलोचन करचेक एक समय दिया, कसने एक वाट काणगेन दिता म्हणून घेवन सांगले. आता भटमामाक वयके कन्फ्यूज की 4 4 करून घेवन दिवका की 3 5 म्हणून घेवन करून दिवका की कशी निर्णय करका म्हणून घेवन आमी तो आलोचना पळ. कडेरी आता कसन वाट ताकाही कळताना कशी वाट काडचे कित वाट काडचे. तातून लास्ट कसन केलें की म्हळ्यार तो निद्दे दोळ्यान तूं म्हळ्यार देवालयाक प्रार्थना केलें की कशी तरी म्हाका एक वाट काण दी आनी फायच्या दिवसाक हांव तांकां निर्णय दिवका म्हणून. तो रात्री न्हिदचे गेलो. रात्री न्हिदलतना देव तागेले स्वप्नांत येवन सांगले की पळय त्या व्यक्तीन 3 कशाने चपाती दिले ताका 3 कॉइन दिवका आनी 5 चपाती दिल्याक 5 कॉइन दिवका म्हणून हांव निर्णय करता म्हणून घेवन त्या भट्टान तागेले निद्रावस्थेन ताण सांगले.
देवान सांगले ना, कोण 3 चपाती ताण हे केले ताका एक भांगरा कॉइन मेळका, आणि कोण 5 चपाती केले ताका 7 कॉइन्स मेळका म्हणून सांगले. आता लेख चेंज जाले न्ही, 4 4 आशिल्ले, 3 5 जाले, आता स्वामी कसन सांगताची 1 आणि 7 जाले. हे कशी म्हणून गे न्हू, त्या भटमामाक वैकेची मस्त आश्चर्य जाले की 3 चपाती हे केला का 1 भांगरा कॉइन, आणि 5 चपाती हे केला का 7 कॉइन म्हणून. आता कशी लेख का त्यांना देव सांगता की 3 चपाती ते कितले विभाग केले, 3 पिसीसान विभाग केले, म्हणजे टोटल पीसीस कितले झाले, 9 पीसीस झाले. आणि जे व्यक्तीला 5 चपाती आशिल्ले ताजे 3 पीसीस कितले झाले, 15 चपाती झाले. कित लोकांक वांटले, 3 लोक आशिल्ले. जे व्यक्तीले गी 3 चपाती आशिल्ले तागेले 9 पीस झाले. तांत ताण कसन केले की म्हळ्यार 8 पीस आपल्याला कितेर घेतले, आणि 1 पीस ते 3रे व्यक्तीक दिले. आपल्याला कितेर 8, आणि ते 3रे व्यक्तीक 1 पीस दिले. किंतु दुसरे व्यक्तीन कसन केले की म्हळ्यार 5 चपातीचे 15 पीस केले. तांतू 8 पीस तागेले कितेर दवरले, आणि 7 पीस ते अनेक व्यक्तीक दिले. त्यानु ताण कितले पीस दिले, 1 पीस ते 3रे व्यक्ती दिले, आणि दुसरे व्यक्तीनं 3रे मनशाक 7 पीस दिले. त्यातून देवान कसा निर्णय केलाय की ताणे कितले पीस दान केले, कितले पीस त्याग केले, तितलं मात्र फल ताका मेळका. त्यातून आमगेल निर्णय विंगड, देवाल निर्णय विंगड. आम्ही लेखता कसन की म्हळ्यार हांव इतलें केलें ना, तुम्ही कितलं दान करताची, कितलं तुम्ही बरे कार्य करताची, त्या कार्याप्रमाणे तुमका फल मिळता विना हा बाकी गणित तुमका करच्याक जायना. देवाल गणित विंगड, आमगेल गणित विंगड. देवान कसं सांगलं, दान केलं कितलं ताणे 1 पीस, दुसऱ्या व्यक्तीनं 7 पीस दान केलंय, आपल्या किती 8, दुसऱ्याला किती 7 दान केलंय. त्यातून ताका 7 भांगरा कॉइन मेळका, आणि हक्का 1 भांगरा कॉइन मेळका. तशीची हे शारदा महोत्सवा संदर्भार वैकेची आपल्याला कितीर थोडे दवरले, आणि शारदा कितीर मस्तीतलं दान केले. अनेक भाविक लोकांना तांगेल तनु मन धन हांग शारदा उत्सव बरे रीतीर घडका, स्वामेल मुक्काम बरे रीतीर घडका म्हणून गेनो आपल्याला कसन जोडील पैसे तू 1 पोस हांग दिल्ल आसा. त्यातून तुम्ही कितलं दान केलंय त्या दानाप्रमाणे तुमका फल प्राप्त जाता. कशी ते देवान आम्ही आता कथ सांगले, कशी देवान थंय निर्णय घेतले, तशी निर्णय आमगेल जीवनांत घडता. त्यातून आम्ही कितलं आमकां पुण्य फल करच्याक मेळता, कितलं आमकां बर कार्य करच्याक मेळता, तितलं आम्ही केल्यारी देव वैकेचे आमकां तितलेची अनुग्रह करता. हे शारदा महोत्सवा संदर्भारी अनेक चर्केने आम्ही मंगळूर तुलेन 1 घंटे आयल्यार वैके तितलेची तांगेले उत्साह आसा. आम्ही सकाळ 6 घंटे गेल्यार वैके तितले उत्साह आसा. आम्ही सांजेर 7 घंटे आयल्यार म्हळ्यार एवर रेडी. कारकळचे पेंटे चर्के केन्नाही एवर रेडी. 1 घंटे आयल तेन्ना वैके जयकार घालता आसात तांणी. म्हळ्यार आमकां कळता ना, आमी 1 घंटे आयले की आमकां कन्फ्यूज जाता एक पंता. तुमगेलो उत्साह पळोवंक न्हू की 1 घंटे जाले की आनीकच आमी बेगी आयले की म्हणून. म्हळ्यार तितले उत्साह तुमगेलांत आशिल्ले. आमी मंगळूर तुलेन पयले दिवस आमी हांगा येताना रात्री 1 घंटे जाले. 1 घंटे वैकेची उठूचर कितें राबिल्ले आसात. स्वामेल स्वागत एक स्वामेक शारद दाखवू का, थंय दाखवून घेवन देवीक अलंकार केले दाखवून घेवन कडेर आमकां मुखाविला कार्यक्रमाक तांणी अवकाश करून दिले. म्हळ्यार इतलेक भाव नाशिल्ले तशें गांव, आनी तशें भाव नाशिल्ले तशें गांवांत तूं येवन घेवन मोक्काम केले निमित्तान आमी संतुश्टीत आसाची, आनी संतोषाच्या मनारी आमी कुमटा भायर सरताची. कित्याक म्हळ्यार हांगेल वेवस्थेन जावो हे पळय, बाकी वेवस्था कशी उरो कितें उरो, जाग होड उरताले सान उरताले, बर कारकळ पेंटेचे मन होड आसने पुरो. ते आमकां जाग 230 स्क्वेअर फीट जावं का 400 स्क्वेअर फीट जावं का AC जावं का हे जावं का ते आमकां कांय नाका. कारकळ पेंटेचे लोकल मनान तो स्वामी आसा न्ही जालें.
आणि कशाने तंतू महत्वाचं उरना अंतू हे एक 4-5 दिवसाचे अवकाश अंतू 4+5 45th तुमगेल चलता सा 4+5 9 जाता आणि आयच्या दिवसाक नवमी चलता सा 9 इज दी युनिवर्सल नंबर म्हणून सांगताच आणि तुमगेल कार्य संपूर्ण युनिवर्साक पाविल असा खाली कारकळ गावांत मात्र न्ही की संपूर्ण जगत जाहीर जाल्लं असा की कारकळांचं स्वाम्याला आगमन जाल्लं असा बरे रितीर हांग उत्सव घडता असा असल अनेक रीतीचे हाजे पहिले आमगेले 2 म्हळ्यार 2 पंथा स्वाम्याला हांगा आगमन जालें आगमन जावन गेनू स्वाम्यान हांगा उपस्थिती उरून गेले किंतु वास्तव घडिल नाशिल्ले किंतु औंदू पंथा स्वाम्याला वास्तव्यांतुची हांग एक शारदा महोत्सव घडिल तसल अवकाशू देवान अनुग्रह केले हांगाचे सर्वही चरक्यांनी वॉलंटियर्सांनी जो महिला वृंदान सन सन चौडवान वैकेची तांगेल यथानुशक्ती कितल जाता तांणी प्रेरण करून गेनू तांणी हे कार्यांतू सहभाग जाल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची मुकाबील दिवसांतू आणि फायच्या दिवसाक हांगा जलस्तंभन कार्यक्रम असा त्या वैकेची देवील अनुग्रहान योग्य रितीर घडची तशी बरे रितीर घड तशी आम्ही देवाला एक प्रार्थना करताची आणि हांगाचे सर्वही चरके शारदा पूजा समिती तशीची जय हिंद संस्था तांगेल सर्व लोकाले अभिवृद्धी जाव का मुकाबिले तुम्ही कसकसन आलोचन केलं असा कसकसन अभिवृद्धी करका म्हणलेकले कसकसन शारदाले उत्सव आनिकची मुकाबिले हंतू खंची रीतीर आनिकची वाढोचे जाता म्हणून तुम्ही कसन संकल्पित केलं असा ते सर्वही संकल्प परिपूर्ण जावो देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुमगेल उद्योग व्यवसायांतू तुमगे लौकिक जीवनांतू तुम्ही राबचित असलेल्या घरांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मंगल घडिताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आता नाव आपयता हांव सकाळीचे आरोकाला येवन हांगा मक्काम सन्निधेरी सुप्रभाता सेवा केलेलो आसा ती सुप्रभाता सेवा केलेल्या सगळे सदस्यांनी येवन स्वाम्याला मंत्राक्षत घेवका म्हणून नेमून गेलो. जालें तितलें घेवका सुप्रभात सेवा केलेले गुरु चरण परम पावन सगमा सगमा पदा
पश्चिम जागार वतले तांणी हांगे येवन सेवा केलेलो आसा दयकोर न्हू तांणी वैऱ्यो प्रसाद घेवका म्हूण निमून घेता. वगव घेवका स्तोत्र पठण केलेले सकडांनी वयर येवन प्रसाद घेवका. सुवर्ण आर नायक स्तोत्र पठण केलेले सक्कडे सदस्यांनी वयर येवन प्रसाद घेवका. श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी. काउंटरार बैसून आमकां तांणी सेवा केलेलो आसा तांणी सकडांनी वयर येवन फलमंत्राशीत घेवका. विठ्ठल विठ्ठल काउंटरा बशिल्ले सर्व सदस्यांनी येवन फलमंत्राशीत घेवका. विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 शारदा देवीक अलंकार करतल्यांनी सर्वांनी येवन फलमंत्राशीत घेवका. विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ. विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग सोम्याले कॅम्प बनतो उपकरणे घासिताले सर्व सदस्य वयर येवन प्रसाद घेवका म्हणून निमून घेता. फलमंत्राशीत कार्यक्रम जातरी शारदा देवीक रात्री पूज जाता. सकडांनी शारदा पूजे रात्री पूजेन तो भाग जावन देवीले कृपा कटाक्षाक पात्र जावका म्हणून निमून घेता. विश्वभरने विश्ववंदितने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक विश्वव्यापक विष्णु विशिष्ट
ಪಲ್ಯ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜಾ तदनंतर 5 घंट्याक रात्री पूजनी विसर्जना पूज जाता सगळी समाज बांधवांनो हे कार्यक्रमात भागी जावका म्हणून समिती तर्फेन निमून घेता 9:30 घंट्याक जोगीन केऱ्यांतो श्री शारदा देवीले जलस्तमना कार्यक्रम आसा सर्व भक्ताभिमान्यांनी हातूंत भागी जावका म्हणून निमून घेता फाल्याचे पुरमेरवणिकेंतो आनी जलस्तमना कार्यक्रमांतो गुरुवर्य आसीन जावचे आसाचे हे कार्यक्रम भक्ताभिमानी चड संख्येन येवन चंदायरी शारदोत्सव सारदेले जलस्तमन कार्यक्रम चंदायर जावच्याक सगळ्यांनी भाग जावका म्हणून निमून घेता विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे इಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸಹುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ
पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथतीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारकातीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडिता संस्कृत साहित्य उत्तम पंडिता शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश 25 ಹತ್ತಾಕ ಬುಧವಾರ समाज बांधवांक तप्त मुद्राधारण आसा सर्वांनी भागी जावका म्हणून नेमून घेता सकाळी 9:30 गंट्याक 9:30 गंट्याक समाज बांधवांक तप्त मुद्राधारण आसा सकाळी भागी जावका म्हणून नेमून घेता त्या दिवस रात्री 9 गंट्याक गोकर्ण क्षेत्र महात्मे तप्त मुद्रा धारण्याक घेतले दय करून कसं कर्कट खावच्या नजा आणि मठा प्रकार दव वस्त्र घालणे उका म्हणून नेमून घेता त्या दिवस रात्री 9 गंट्याक गोकर्ण क्षेत्र महात्मे म्हळ्यार नृत्य रूपक नाटक आसा सर्वांनी भागी जावन कलाविदांक प्रोत्साह करता म्हणून नेमून घेता त्या दिवस रात्री प्रसाद रुपारी भोजन व्यवस्था केलेली आसा सर्वांनी प्रसाद घेवन वचका म्हणून नेमून घेता 26 तारीखेक गुरुवर्य हे मोक्काम हांव मुखारचे कुमटा मोक्काम हांवतसाठी सर्वांनी त्या दिवस सोज समाज बांधवांनी चडते संख्येन येवन गुरुवर्याले आशीर्वाद घेवका म्हणून समिती तर्फेन नेमून घेता श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राक गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांक नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयती वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारत
गणपति गरुड शेष रुद्राधिकांत मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलम् मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींत मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सप्तर्षि गणपतीक मंगल राहु केतु पूजादिकांक मंगल गंगेक दुधशनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम वायुरूपी पूर्ण प्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्म वृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम तम्योक्त मंगलम ताची निर्दोषु देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताची ते सर्व सुखान मुक्ति पावताची मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विद्याधिराज तीर्थानां करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಫಲ ದಯಲೆಮ್ಮನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ, ತದನಂತರ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಪುರಮೆರವಣಿಗೆ ಸಹ या पुरमेरणीगंतू गुरुवर्य पुरमेरणीगंतू भागी जाताची सर्व समाज बांधवांनी या पुरमेरणीगे भागी जावन जलस्तंभनांत कार्यक्रमांत भागी जावन शारदा देवीले गुरुवर्याले कृपा कटाक्षाक पात्र जावका म्हणून विनंती. ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ तप्त मुद्दा धारणे त्या दिवस दार्लमनशांनी वाईट धोती वाईट शालो घालून घेवन येवका म्हणून मठा तर्फेन आमकां सांगिल्लें आसा. तशीच त्या प्रकारा वाईट धोती आनी वाईट शाल घालून येवका. तशीच बायल मनशांना कापड न्हेसून येवका. विशेष विनंती बायल मनशांनी कापड न्हेसून येवका. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ
ಶ್ರೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ शारदा पूजेलागी आशिल्ले वैदिक वृंदांनी येवन फलमंत्राक्षित घेवं का म्हणून नेमून घेता. शारदा पूजेलागी आशिल्ले वैदिक वृंद आनी फलमंत्राक्षित घेवं का म्हणून नेमून घेता. व्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक. शारदा पूजेचे वैदिक वृंदांनी येवन गुरुवर्यालागी प्रसाद फलमंत्राक्षिते घेवं का म्हणून नेमून घेता. विश्वकारणु विश्वरूपाधरू विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरु हरि वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला. करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको. भार दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको. तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा. दीनांचो नाथू श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला. शारदा पूजेलागी वैदिक वृंद आशिल्ले सकाळीं येवन फलमंत्राक्षित घेवं का म्हणून नेमून घेता. जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलान रे तटांतो. जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलान रे तटांतो. यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला. वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला.
पुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पशुवीर विठ्ठला कोणी घेवचे बाक असल्यारी दैकोन वगो घेवका समालागी परमंत्राक्षित घेवचे बाक आशिल्ले वग घेवन परमंत्राक्षित घेवका म्हणून निमून घेता विठ्ठला विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा कोणी बाक आशिल्ले आनी परमंत्राक्षित घेवका गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन आयते दनपारचे भिक्षेदार समाराधने सेवे संतर्पणे सेवे आनी कोणी प्रसाद घेयनी म्हण जाल्यार मठा येवन प्रसाद घेवपा म्हणून निमून घेता पाद पूजे करनतिले दैकोर्न मठा येवन पाद पूजे सेवा करता म्हणून निमून घेता आमगेले सक्कडी स्वयंसेवकान हांगा येवन फलमंत्राक्षित घेवका म्हणून निमून घेता श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपा
चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्या वैदिक वृंद आणि स्वयंसेवक सगळ्यांनी येऊन प्रसाद घेऊ का श्रीराम निज सुता कृपा सागर श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं
यतिराजं शरणं प्रपद्ये एक कालगंट्यानं वाघावेस येता तांगेले ऊदू पुजे म्हणून कालगंट नंतर त्या वाघावेशात तर हांगा नांदताची सकळांनी भक्तावी म्हणून वाघावेशात ते नृत्य रूप पळयत पूर्ण प्रज्ञा परिपूर्ण आणि कोणी आसा द्वारकानाथ कोणणार आहे करातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनीतं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् पर्तगाळी मठाचे सोशल मीडियाचे निकित पै संदीप नायक विनय प्रभू हांगेल टिमाकय शारदो समिती तर्फेन हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगूक इच्छी पावता. वेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ.
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन
करता श्रीयतिवर्याने स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन